गोमेको भायर विक्रेते पुनर्वसनाची वाट पळयत आसा. मजगती दीनदयाळ येवजणे खाला आशिल्ले लाभार्थी गडबड निर्माण करपाक लागल्यात. तशेंच तांच्यांनी शेड घाल्यात म्हण डेप्युटी कलेक्टराच्या नदरेक इनासियो डॉमिनिक पेरेरा हांणी हाडला. तशेंच विक्रेत्यांचो प्रश्न चवथी पयलीं जाग्यार घालचो म्हण मागणी केल्या. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. हो आता आमचो इशू तुमकां गाड्यांचो खबर आसतलो. आता कोड ऑफ कंडक्ट लागलो देखून आमचें जे अलॉटमेंट प्रोसेस आहा तो पेंडींग उरलो. तर एज सून एज इलेक्शन काबार जालें आमी आतां डेप्युटी कलेक्टराच्या कॉन्टेक्टान आसलेच. तो डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें आमकां तुमी स्टार्ट घेवया तुमचें डेलिगेशन घेवन लास्ट कितें आहा तें बसाबस करया आनी वी वील गिव यू अलॉटमेंट. आमी ताका सांगलेलें की दुसरे आमचे इशू आहा थिंगा कित्याक अलॉटमेंट करता आसतना आमकां फ्रूटवाले एके सायडीच्यान गाडेवाले एके सायडीच्यान आनी कोण दुसरे धंदे करता ते एके सायडीच्यान कित्याक सगल्यांक इक्वली धंदो जावंक जाय म्हणून. आतां ते आमी बसोन उलोवंक येयलेले ते कडेन पूण अर्जंटली तो भायर गेला डेप्युटी कलेक्टर मातसो लेट येता म्हणून सांगलेलें. पूण आमी मेळोन ताका वयतले. आतां आमचे आनी एक थिंगा इशू आहा तो म्हणटा तो सायडीक जे दीन दयाल गाडे आहा आमी डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन दिलेलें की तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. कित्याक पयले भाशेन त्यो शेडी आसल्यो तश्योच जाल्या थिंगा 5 गाड्यांनी आपणाच्यो जाय त्यो शेडी बांदून सगळे थिंगा मॅच करून उडयला. पूण आमकां जर तर काडलेले तुमी जाल्यार तेंकांय तुमी सामकें दवरूंक जाय आसलें न्हू. आमी कंप्लेनूय दिला सगळे गाड्यांनी कितें तेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून. आजून पासून एक्शन जावंक ना. देखून हें सगळें डिस्कस करूंक आमी आयज येयलेले आनी आमी डिस्कस करून वयतले तेजे कडेन मातशें रावन. पूण फायनली आमकां कितें जाय लोकांनी आमकां सांगलां की तेंकां गणपतीच्या पयलीं फेस्टिवलाच्या पयलीं अलॉटमेंट जावं. कित्याक आतां लास्ट रस्त्यार आहा म्हणटा आनी ह्या वर्सा रस्त्यार रावपाक लोक रेडी ना. कित्याक आतां गणपती फेस्टिवल उमेद जाय जाल्यार कितें पूण लोकांचें मातशें बिगनस जावन मातशें फेस्टिवल बरें वयतलें. देखून आमी ताका सांगूंक येयले बाबा सामको फूल कॉपरेट करता आमचो डेप्युटी कलेक्टर. आमकां आवट ऑफ द वे वचून पासून आमकां तो हेल्प करता. नाल्यार दुसरो कोण आसलो जाल्यार ते टायम लागतलो आसलो. पूण तेणें इमिजिएटली फॉलो अप करून हे स्टेजीर हाडला. आनी म्हाका तेणें काल उलयला हांव तेकडे तेणें सांगलां की लास्ट स्टेज ड्राफ्टिंगाचे स्टेजीर आहा एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग जो आहा. सो देखून आमी ताका म्हणून मेळोंक सोदताले आनी तेणें सांगलो टायम दिलोलो. बट अर्जन्सी येवन तो भायर सरला तसो. पण इतलो टायम असेंब्ली इलेक्शन जालें तेव्हा तुमकां अश्युरन्स दिल्लो, पंचायत इलेक्शन जालें तेव्हा तुमकां अश्युरन्स दिल्लो. तुमकां दिसता गणपतीच्या पयलीं हे सगळें जातलें? पळय आमी जेन्ना कंप्लिशन जालें जाल्यार हिंगा PWDन मातशें 2-1.5 म्हयनो उरली फायल ती आमी फायल उरल्या म्हणून ती आमी एक प्रेस घेतलेले आनी मागीर ती तुमच्या माध्यमांतल्यान ती फायल मूव जाली आनी ती मागीर आनीक 15 दिसांनी एंड आफ्टर दॅट इट इज कम हियर एंड हियर बराबर चलता ती कांय स्टाक जावंक ना. पूण मागीर स्टार्ट करून आमचें इलेक्शन येयलें कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. सो वी हॅड नो ऑप्शन.